बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 9 ओळ 5 Psalm 99 verse 5. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाकना, ताच्या पांयासना मुखार सरपटा, खरेंच तो पवित्र. वैमगाळ भावनो आनी भयणीनो, प्रत्येक पोटी आयचे ह्या नव्या दिसा सुम्याक मेळोवंक आनी ताचे मुखार येवन ताका आराधन करूंक आनी ताची कृपा सोडूंक आमी सांगाता जमल्या. तर दिंबी गेल्या ताचे मुखार आमी सरपडया आनी ताका वंदन करया, आराधन करया. गावया आमी गीत O8 page 191. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्रास्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सर्रास्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सुम्या मुखार आमी आयल्या, सुम्याक मेळोवंक त्या पवित्र देवाक, वर्त्या देवान भक्तीपणान खलतेपणान आमी आयल्या. सुमे आमकां ताचे कृपेन भरता, ताका आराधन करतना चड आनी चड ताची कृपा आनी ताचो मोग, ताची दया आमचेर वता. सुम्याक सगळ्या मनान काळजान सगळ्या आमच्या सक्तेन आनी आत्म्यान ताका आराधन करया, वंदिया. सुम्या मुखार खालतेपणी, सुम्या मुखार खालतेपणी, आठवण उपकार भक्तीपणी, आठवण उपकार भक्तीपणी. सुम्याक तुमच्या आज वंदिया, सुम्याक तुमच्या आज वंदिया. वंदिया 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 सुम्याक वंदिया. सर्रास्रानो सर्रास्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वे आमचो सुमे वर्तो देव सर पदवेदा, खरेंच तो पवित्र. तरी आमचे खातीर खलतो आनी किरकोळ जावन ह्या उंड्या रोपाक जार जाता. आपलें देव पोवन लिपोवन तो आसा, पूण संपूर्ण तरान कुडीन आत्म्यान रक्तान देवपणान तो जार जाता. त्या सुम्याक हे सक्रामेदान हजर आसचो आनी आमचे सुमे सदांच आसचो. आमच्या जिविताच्या एका घडये आनी वेळा आमकां जाय अशी कृपा, जाय अशी दया चक्कड दिवन आमकां चलोवन वचचो तो देव. ताका वंदिया, ताका नामान करया, ताका आराधन करया. आयल्या धनिया कर दया, आयल्या धनिया कर दया. दाखय सुम्या तुझी माया, दाखय सुम्या तुझी माया. हात बान वंदिया वंदिया सुम्या वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्रास्रानो सर्रास्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया 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 सुम्याक वंदिया. सर्रास्रानो सर्रास्रानो
जनांगानो देवाक वंदनीय. आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्या वंदन नमन तुका आराधन मान आणि महिमा तुका. सर्व पदवी राजवर्ती महिमा तुझी. तुका जाऊ सुम्या आराधन. तुका जाऊ मान आणि महिमा. We praise you, we worship you, we adore you, Lord. We bless your name. Wonderful are you, great are you, mighty are you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vandan tuka, महिमान इमान तुका आराधन स्तुति. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. वही समयाची ओडवीक आणि पवित्रताय म्हणून कीर्तन 9 आणि 9 आमकां सांगता की तो व्हडलो देव कितलो पवित्र आणि आमचेर कितली ताची कृपा. आमी हें कीर्तन थोड्यो वळी आमच्यो करया आज. आनी ह्या समयाक आमच्या देवाक सर पदवेदाराक आमी आज सर्गां दिवया. कीर्तन 9 आणि 9 पयली वळ तावन 5वी वळ. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सर्वेस्पोर राजवट चलयता, लोक थरथरतात. केरुबाचेर तो बसला, पृथ्वी कामता. सियोनांत सर्वेस्पोर व्हरतो, सगळ्या राष्ट्रां वयर तो श्रेष्ठ. तुज्या वर्त्या आनी भयंकर नांवाची ती स्तुती करूं. खरेंच तो पवित्र, बळिश्ट राय तो, नितीसो तो मोग करता. प्रामाणिकपण तुवें स्थापीत केलाय. जाकोबाच्या प्रदेशांत न्याय आनी नीत तुवें करून दिल्याय. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाकना, ताच्या पांयासना मुखार सरपटा. खरेंच तो पवित्र. वय मगाळ भवनान बिनूय गडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. व्हडतो देव आमचो, पवित्र देव, न्यायनितीचो मोग करचो. श्रेष्ठ तो, देवाचो देव, रायांचो राय. सर पदवेदार जाल्यार आमकां तो मेळटा. ताची स्तुती करतल्यांक, ताका लागीं सरतल्या आमकां तो मेळोंक येता. आमच्या एका परिस्थितींत आमचे सोबें तो आसा. कितें व्हडलो देव, पवित्र, बळिश्ट, चोर पदवेदार. तरी तो आमचो देव आमकां पवित्र करचो, कृपेन भरचो. त्या देवाक आमी निरंतरी अर्घां दिवया, ताची स्तुती करया. जशें ताका लागीं सरलेल्या, ताका वळखल्या हर एका व्यक्तीनी बायबलांत आमी वाचता, पवित्र पुस्तकांत केली. तांच्या हर एका परिस्थितीन तांकां तो मेळोंक आयलो. आज तुका आनी म्हाका तोच देव मेळटा, ताची कृपा दिता. तर ताची स्तुती करून गावया आमी गीत P5 पेज 195. तूं पवित्र देव, पवित्र देव, इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तूं जावन आसाय. ताळयो पडून संतोशान आमी गावया. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान पवित्र देवा, वर्थ देवा. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तू पवित्र देव. इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तू पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया,
Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia. निरंतरी एका मनाने काळजान आज आमची परिस्थिती कसली ती सांग पण समयाचेर दिश घाल ते अर्थ देवाक सर्पदराक स्तुती करया पावलान सिलासान बंदेन स्तुती केल्ले बरी आमी आज सगळी संगत मेळोन स्तुती करया तुका नावाडी आमकां मेळटा तुका सोडवून दिता तो देव पौलकानी सिलासाक बंदेंतले सुटयले पौलकानी सिलासाक बंदेंतले सुटयले बंदे स्तुती करताना सोडवून दिव तूं आयलो बंदे स्तुती करताना सोडवून दिव तूं आयलो देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया आमच्या पवित्र देवाक वर्थ देवा हालेलुया होसाना हालेलुया वर्थ तरान हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया निरंतरी सगळ्या मनान काळजान सगळ्या सक्तीन संतोषान आमी आनंदान तुका स्तुती करया शद्राक मेशाक अबेदनेगो गुचाच्या आख्यान मेळोंक आयिल्लो देव आज तुज्या म्हज्या परिस्थितीन ताका उलो मारतना स्तुती करतना आमकां मेळटा स्तुती सिंहासनार तो वस्ती करता बसका घेता ताच्या कृपेन भरता ताची सोडवून दिता देवाक निरंतरी स्तुती करया शद्रक मेशक अबेदनेगो भुजांतले राखले शद्रक मेशक अबेदनेगो भुजांतले राखले भुजा स्तुती करताना थंड वारे ते भरले भुजा स्तुती करताना थंड वारे ते भरले देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव तूं पवित्र हालेलुया हालेलुया होसाना निरंतरी आमी स्तुती करया हालेलुया हालेलुया आमच्या देवा पवित्र ईश्वर पदवीदार देव हालेलुया स्तुती केल्ल्या आमकां कृपेन बडसो देव हालेलुया 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 होसाना हालेलुया तुझे नाम सदैव सा हालेलुया हालेलुया होसाना तुझे नाम वर्षिल सा हालेलुया 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 होसाना हालेलुया स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया
सर पदवेदरा देवा पवित्र आणि आमकां कृपेन देणे आणि बळशेन आमकां आशीर्वादीत करचें तुज्या मोगान तुज्या सत्नायेन दयेन आमकां बरोवन चलोन वचचें ओर्ते आमच्या देवा समयानी सर्वान पवित्र करणारा देवा we praise you, we worship you, we adore, we glorify, we bless you, hallelujah, 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 thank you Lord, praise you Jesus, hallelujah. आमचो देव व्हडचो देव पवित्र देव तुका आनी म्हाका ताका लागीं सरचें आमकां तशें बरीच आमी पवित्र जावं आमी कृपेन जियोंकू जाय अशी कृपा दिवं सो देव आज आयच्या वांजलांत मातेवचो वांजला वचवर 13:4 तावन 16 केवल 3 वळी मात्र 3 वळींनी 2 ओपारी जेजू दिता एक ओपार आमोलीक दिर्व्या बरी सर्गींचें राज म्हणटा तो आनी सर्गींचें राज आनी एक ओपार मोलादीक मोतिया बरी आनी मातेवचो वांजला आमी वाचलो जाल्यार 16 वचवर 30 आनी 3 वळ देवाचें उतर आमकां कळीत आसा सांगता सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी उपरांत ह्यो सोर संगती तो तुमकां दितलो सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज विल तर देवाचें राज सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें म्हणून आमी इल्लोसो नियाळ केलें जाल्यार आमकां आनी एक कडेन वाचूंक मेळटा भोव पर्वाचें उतर रोमाकारांचें पत्र वचोर 17 वळ रोमन्स 14:17 कित्याक देवाचें राज खावच्यात आनी पियोवच्यात आटापून ना बगार नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यात तें आटापून आसा किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. आणि इकडे लुकाच्या वांजलांत सुमार 30 आनी 2 पौटी देवाच्या राजा विशयंत आमकां हे शब्द वापरला म्हणटात किंगडम ऑफ गॉड 30 आनी 2 पौटी आनी हे खंयच्याय वांजलांत आमी पळयना मातेव वा जुआंव वा मार्काच्या वांजलांत पूण लुकाच्या वांजलांत ताणें 30 आनी 2 पौटी हो शब्द वापरला आनी लुकाच्या वांजलांत आमकां वाचूंक मेळटा प्रत्येक तरान 17व्या वसवरांत 20 आनी 1 वळ देवाचें राज खंय आसा देवाचें राज केदोळा येवचेर आसा म्हणून एका फारीसेवानी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार ताणें जाप दिली देवाचें राज दोळ्यांक दिसचें बरी येना वा पळय तें हांगा आसा वा पळय तें थंय आसा म्हूण कोणूय म्हणसो ना कित्याक देवाचें राज तुमचें मदेंच आसा आनी इकडे असो अर्थ आमकां दिता सकयल देवाचें उतर असो देवाचें राज तुमचें मोदें म्हळ्यार तुमचें भितरच आसा वय मोगाळ भवनो आनी भयणीनो देवाचें राज एक सुवात न्हय देवाचें राज म्हळ्यार दुसरें कितेंय न्ही पूण देवा सवें आसचें देवा सवें जियोवचें आमची जिणी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत आनी सेवेंत जरोवची आमची जिणी वा आमचो वेळ वा आमी कितें करता तें सगळें देवा खातीर आनी पेल्या खातीर करचें त्या मोगान आनी तेन्ना देवाचें राज आमचें थंय आमचे भितरच स्थापन जाता म्हणजे आमचें जिवीत ताच्या आदारान आनी कृपेन बरें जाता तें न्याय नितीचें वा नीत समाधानाचें आनी पवित्रत्व दिता त्या संतोशाचें जाता आनी तें खंयसरी आमकां मेळना त्या सगळ्या संवसारांत आमी सोदल्यारय मेळना कितले पयशे आमी दिल्यारय मेळना कितलो दुडू आमी खर्चिल्यारय मेळना वा भांगार रुपें वा आमचें आस्त बदीक वा कितेंय आमच्या जिवितांत आसा देवाचें राज आमच्यान जोडूंक जायना देवाचें राज देवाचें देणें जावन आसा देवाची कृपा ताचो आदार मात्र आमकां दिवंक शकता तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया देव आमकां आपयता
ताच्या राजांत आसूं आमचें जिविती बरें शांतीचें समाधानाचें नितीचें आनी पवित्र आत्म्याचें संतोष भोगचें तसलें जाय. आज आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आसात. आज आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती आमकां देवातान पयस करतात. जावं आमची खंत, जावं आमची बेजाराय, जावं आमची पिडाशिडां, जावं आमचेर आयिल्ले तत्वार कश्टां वयर कश्ट आनी आमकां थोडे पडी आमचें जिवीत नाका म्हणलें बरी भोगता. खंय म्हणया हें जिवीत आखेर करया सभार पडी हें चिन्ह आमकां दोस्ताद जावं बरो. वा आमकां आमचें जिवीत आमी विबाड करया वा खंय म्हळ्या वचोन जीवघात करया म्हणलें बरी तसलीं चिन्नां येतात. तें सगळें देवसराचें देवाचें न्हय. सगळ्यांचें सूख दिवया. एक बर आमच्या दोळे धांपया. सात जाल्यार आमी दिंबी गेल्या. वय आमचें खंत बेजाराय कितेंय आसूं, कश्ट आसूं, कसलीं चिन्नां देवाची न्हय आसलीं सगळीं ताका दिवया. स्वामी आमकां सुटका दिता. स्वामी आमकां कृपा दिता. स्वामी ताच्या पवित्र आत्म्याक आमचेर आमचें तें आसो तो पवित्र आत्मो ताच्या कृपेन आमकां बरोवन तें समाधान ती शांती पवित्र आत्म्या तें आसो संतोष आमचो करता. तर ह्या पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. देवाचें राज आमचें थंय आमचें मदेंच आमचे भितर स्थापन जावं म्हणून आज आमी लालयेवन आशेवन मागया. कळया आमी गीत आमच्या दैवीक गायनाबुकांत J27 सर्गींत हांव देवोनी पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र कर. पेज 145. सर्गींत हांव देवोनी दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवोनी दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावस. संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावस. सर्गींत हांव देवोनी दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवोनी दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. वय आमचें सर्वस्व समयाक समर्पण कर. मागया खंत बेजाराय कश्ट तत्वार पिडाशिडां जे कितें आसा ह्या संवसारांत आजनकार भरला. काळोख ह्या संवसारांत जायतें भिरांतीचें वातावरण आसा. तरी स्वामी आमकां धैर्य दिता. स्वामी आमकां कृपा दिता. स्वामी आमकां सर्गी वाटेन चलयता. सगळें ताका समर्पण करून आमी मागया. संवसारांत भरला पातकां वरवीं कुरडी जाल्या आमची मोग. काळजां मोना जाल्या अंधारून. माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय. मोवाळायेन आमकां भर. दयाळ आमकां कर. जिनी शांती समाधानेन भर. सर्गींत हांव देवोनी दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवोनी दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. वय आमकां समर्पण करया. हो संवसार सगळो पेटोवया. आमची पवित्र सभा आमच्या मुखेल्यांक उडिला. आमचो देश प्रत्येक तरान मणिपुरान कस्तूंच्या लोकांक थंयसर आसची ती देसवाड सगळी तें वातावरण सगळें भियाचें खावचें दगदवणेचें शांत समाधानान बदलू म्हणून
मणिपूर तशेंच सेरगांव हे रास खंय झुजां आसात आमचे कुटुंबान कितेंय आस आसा भिरांत आसा कौशणी आसा भुरगीं युवसना काजारी सोड्यांची वेगळ्या स्तराच्या वाटेर आसा सुम्यात हांव राजात हांव आज बाबार्थात हांव पयस गेल्या सगळ्यांक आमी समर्पण करया समी कृपा दिवन ताचे रास आमचे थंय आमच्या घरांनी आमच्या एकाच परिस्थितीन दिये सापन जावं ताचे थंय वर्तें देणे ती कृपा आमचे थंय वाडो म्हणून आमी मागया भावार्थान बरवशान मोगान आमी मागया कम होली स्पिरिट हे पवित्र आत्म्या मौनीस रसनाराक विसरता पत्का काळो कांतो निसन पडता देवा थंयचो मौनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उलय पोविचीनी जियेंक शिकय सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित कर आमकां कृपेन बर सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां कृपेन बर आमकां नितळ कर सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां नितळ कर आमकां मोगान बर सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां मोगान बर आमकां तुज्या देण्यान बर सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां देण्यान दोनी हात बऱ्या स्तुती कर मागया हालेलुया 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 वैसम्या वाडय पवित्र आत्मा आमचे ताची कृपा आमचे तुज्या रासा खातीर स्म्या आमी जियोंक न्याय नीत शांती समाधान पवित्र आत्मा दिता तो संतोष आमचो आसा I pray in the mighty name of Jesus, bless us, heal us, deliver us, sanctify us, Lord. In the name of Jesus, I pray, may you be blessed. May all your intentions be blessed. Hariyek whitently, irrationally, Gante Besarayantly, beyondly Samayam, Sotar Chapan Pasantyam Kasudkade. Jabada Samayam Jesus Chanavan Ashirvaditam Ganga, Tacharaktaram Kandur Nitaragar. पवित्र आत्म्याच्या कृपेने आमकां बर bless, heal and sanctify, Lord. We pray in your name. Amen. आगे आमी विविध उत्सवां खातीर आज जल्म दिवसाचें रन करची स्टेफानी पिंटो मडिकेरी लूक कार्डोजा लंडन कैंडिडा सिक्वेरा दुबई लिडविन IR USA प्रवीण फर्नांडीस अल्लिपादे हांचे सवे सोर जल्म दिवसाचें रन करतल्यांक आमी शुभाशय पडीत आसतना अर्गां दिवंक आमकां विचारलां कोसेस डिसोजा देर्ला कट्टे फ्लेवी फर्नांडीस इज्रायल कुटुंबान मेळिल्ल्या बेसांवां खातीर रेशमा पिंटो दुबय graduation from Ontario Police College by Roshan Mendonça Canada देवान दिल्ल्या उपकाराक आमी आज अर्गां दिवया विविध तेसांवां आमी आज बडयता सबार जाणांनी तेसांवां हांगासर ह्या मंदिरांत दडलेलीं आसा थिंसोर आमी बडयता आसतना प्रत्येक तरान आमी मागता बऱ्या भलायके खातीर तशेंच मेमरी पा फॉर किशोर सोलांकी चेंबूर ते वतीन जाल्ल्यान आमी उडास करता फ्रांसीस अलेक्स डिसोजा बांडू बेनेडिक्टा आनी फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा 25th death anniversary of Lucy Mendonça ते वतीन विल्मा डिसोजा वालेन्सिया पेरिस कुटुंबान जाल्ल्या खातीर लीना फर्नांडीस मैंगलोर जॉर्ज डी अल्मेडा तोट्टा मुडुपी लिओ आनी सिसिलिया फर्नांडीस बेलतंगडी सरलेल्या समेस्तां खातीर फ्लेवी फर्नांडीस इज्रायल डेनिस आनी रोनाल्ड डिसोजा मेरी आल्वा कारकोळ 2nd death anniversary पॉल डिसोजा पडील birth anniversary देवादीन जुलियाना डिसोजा वसाय अपोलिन कार्डोजा गोरेगांव तशेंच लीना लोबो मालाद मुंबय ह्या देसांवां सवे आमची गरजो सुम्याक भेटोवन ताचें बेसांव आमी जावन घेवया
मोगाळ बाबीनो दैवी ग्लोरी तिरुमंदिरात हांव प्रसार जावचे आराधन मीस तुम्ही पळोवन अंदू भाग घेवन सभार तरांनी देवाची आशिर्वादां बेसांवां कृपा जोडून आसात. ह्या दिसांनी आमी आराधना उपरांत एक टेस्टिमनी तुम्ही धाडले कितेंय तुमकां देवान केले ते उपकार आमी प्रसार करना आसा. आतां मुखार एक टेस्टिमनी तुम्ही ऐका. म्हजें नांव नवीन लोबो म्हणून हांव जयपुरा फिरगज म्हणून ती म्हणल्यार कोप्पा तालुको चिकमंगळूर डिस्ट्रिक्टांत आसा. हांव हांगा एक 2013 म्हज्या फॅमिली समेत आयिल्लो रेतीर करूंक. त्या वेळार म्हज्या भुरग्याक एक 6 years आतां ते SLC पावला. ताका आतां शिकतना SLCंत म्हणल्यार तशें ताका हेचूर टेन्शन वाचचें मार्क्स कशे काडचे ते पुरो टेन्शन ताका स्टार्ट जालां. तशेंच हांव हेचूर देदेस्पोर आहलो. रेतीर एक हे कोरोना जावचे पयले तावून हेजे म्हणून चिंतलें बट म्हजे वणटी येवंक जावना. केदाळ जाल्यार भैसरल्या टायमार काले जाल्यार एक आडकळ लास्ट आतां एक 6 months हांव कितले फाटी सदांय म्हणल्यार बरी भैसरला बट येवंक जावना. पोर जाल्यार तितल्यांत संडे हेजे जाल्यार एक फंक्शन आहलें. सगळ्यांनी सांगलें तो फंक्शन अटेंड कर नेक्स्ट वीक वच म्हणून. बट हांवें म्हज्या फॅमिलीक थंय धाडून हांव सीदा इशिना आयलो रेतीरेक. त्या रेतीरेक आपयल्याक हांव देवाक एक अर्घां दितां. तशें म्हजें आहलें टेन्शन पुरा समा जालां. हांव एक्चुअली एक मेकॅनीक. म्हजें एक स्वंत गॅरेज आसा. त्या गॅरेजींत हांव काले करतालो. काम येताना हांव काम करूंक तयार ना. ह्या मागण्याक बसनातलो. घरा सगळें मागणें करतात बट हांव आय डोंट केअर. हांव मागण्याक बसनातलो. सीदा उठून भायर येवन बसतालो. ह्या काम आल्यार काम करिना. तशें पुरो आहलें. बट हांव देवाड एक सूख मागता. हांवें 2 वर्सां केल्ली पातकां पुरा बक्षी. ती बक्षिल्या म्हणून देवान म्हाका एक उतरी दिला. अर्गां तुका होगलाप तुका अर्गां तुका होगलाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. तशेंच हांगा हें बरे रितीन फादर रुद्रापानी तुमी सर्वन हें रेतीर एक बरें करून मेळोवन हाडनान आसात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. करचें तितलें इज ना. इतलें इजी इतलें व्हडलें हें एक मेंटेन करूंक बारीक कश्ट आसात. बरें तुमच्या वाटेन जाल्लें तितलें बरें एक सवलत दिला. तशें बरें जेवण दिलां तुमकां सगळ्यांक अर्गां होगलाप. तशें तुमी मुखारी एक आचाकी बरें जावन हें करून आणकी बरें रेतीन एक धैर्य मेळोवन दी म्हणून तुमच्या मुखार हांव मागोवन तशें मुखार एक सोलोवन व्हरया म्हणून हांव तुमचे कडेन प्रार्थना मागतां. देव बरें करूं. प्रवेश गीत दैवना बुकांतलें गीत नंबर 18 526 पेज नंबर 26. वंदिया सर्वेस पोरा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो परगट्या गीताचे गाव्या मधुनादा गाव्या स्तुती ताची उल्हास बाप तो सर्वासो मोगान आमकां पोसो बाप तो अदीक मोगासो वंदिया सर्वेस पोरा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो परगट्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा आयच्या वचपांनी तुमी आमकां बरो संदेश दिता. सर्गींच्या राजा खातीर आमकां जियोंक आपोवनय तो दिता आनी देव आमकां ती कृपा ह्या बलिदानांत दिव म्हणून आमी मागया. हांव प्रत्येक तरान आज मागीर देवदूतांचे मीस हांव काडटा. देवदूत आमकां कुमोग करतात. देवा खातीर ताच्या रासा खातीर जियोंक आमच्या आदाराक ते येतात आनी निरंतरी देवा मुखार आमचे खातीर विनाती करतात. तर ती कृपा आज हे मीस आमी काडटा आसतना तांचे मुखांतरी आमी आमचे खातीर मागया. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. देवा खरें दिवया. ताच्या कृपे खातीर आज आमी मागता आसतना
हे बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवंक आमची पातकां आमी वळखुया. सभार पोटी देवाच्या राजांत आमी जियेनातले खातीर तशी कृपा आमी गळसिनातले खातीर देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बुकसने आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसोत म्हगे सदां समकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशांचे मण्यारपण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय. तर सरगार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करता ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हणून आनी सर्गींच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दिव म्हूण आमी तुजे लागीं घालतेपणी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वचप. मोइजे सोल्ले शासनाचो फळयो हाती घेवन सिने पर्वतार वयलो सकला देंवतना सरस्परा कडेन उलयले वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटाली म्हूण तो नेनासलो. आरोनान आनी सक्कड इस्रायलितांनी मोइजेच्या मुखामळाची कात परजळटाली ते पळयले आनी ताचे लागीं वचूंक तांकां भिरांत दिसली. पूण मोइजेन तांकां आपयले देखून आरोन आनी समुदायाचे सक्कड फुडारी ताचे लागीं गेले आनी मोइजे तांचे कडेन उलोवंक लागलो. उपरांत सगळी इस्रायल फर्जां ताचे लागीं गेली आनी सरस्परान सिनाय पर्वताचेर दिल्ले सर उपदेश ताणें तांकां सांगले. तांचे कडेन उलोवन जाताच मोइजेन आपले मुखामळ एका तुवाल्यान धांपले. जेन्ना मोइजे सरस्परा कडेन उलोवंक ताचे सद्रेक वेतालो तेन्ना तो भायर येसर तुवालो काडटालो. भायर येताच जे कितें सरस्परान फरमायलां ते सगळे इस्रायलितांक सांगतालो. मोइजेच्या मुखामळाचो परजळ इस्रायल परजा पळयताली. उपरांत तो सरस्परा कडेन उलोवंक परत वसा पर्यंत आपल्या तोंडा वयर तुवालो घालतालो. देवाचे उतार. देवाचे उपकार. श्लोक. सरस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सरस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सरस्परा आमच्या देवाक वंदिया. ताच्या पांयांतळा मुखार सरपडून आराधन करा. करोस तो पवित्र. श्लोक. सरस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. ताच्या येजाका मध्ये मोइजे आनी आरोन आसले. ताचे नांव उलो मारतेल्या भितर सामुएल आसलो. सरस्पराक तांणी उलो मारले वेळी तो तांकां जाप दितालो. श्लोक. सरस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. कुपाच्या खांब्यान तावन तो तांचे लागीं उलयतालो. ताची कुशी करून ताचे उपदेश पाळ ताका तांणी वंदितालो. श्लोक. सरस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सरस्पराक आमच्या देवाक वंदिया. ताच्या पवित्र दोंगरा मुखार सरपडा कित्याक सरस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. श्लोक. सरस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. उद्गार. Alleluia गावया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. Alleluia गावया सौम्या करसिया
ताच्या पवित्र नांवाक सगळी कुसार्या तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सुमी कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकले सकड हांवें तुमकां कळीत केलां हालेलुया गावया सम्या कसिया ताच्या पवित्र नांवाक सगळी कुसार्या हालेलुया गावया सम्या कसिया ताच्या पवित्र नांवाक सगळी कुसार्या सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा परमणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू लोकांच्या सुम्या म्हणालो सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या बरी कोण एकल्याक ते मेळटा तो परत्यान ते लिपयता उपरांत संतोषान वचोन तो आपले आस्त बदीक सगळें विकता आनी ते शेत मोलाक घेता सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी चड मोलाचे एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचे आस्त बदीक सगळें विकून ते मोती तो मोलाक घेता देवाचे पुतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो ह्या दिसांनी आमी सर्गींच्या राजा विशंत ओपारीनी जेजून सांगचे आयकता आयच्या वांजलांत 3 वळी मात्र पूण 2 ओपारी सर्गींचे राज म्हळ्यार एका दिरव्या बरी आनी मोतया बरी म्हणून पूण हे सर्गींचे राज जोडूंक आमकां ह्या संवसारांत खंयच्याय तरान कसलेंगी मोल दिवन जोडूंक जायना ते आमी कशें जोडयेत आनी सर्गींचे राज म्हळ्यार कितें म्हणून बायबलांत रोमाकारांचें 15:14-17 वळ आमकां सांगता सर्गींचे राज खावच्यात पियोवच्यात वा खंयच्याय संगतींत आटापून ना बगार नीत समाधान आनी पवित्रत्मो दिता त्या संतोषांत तो संतोष भोगच्यात आटापून आसा म्हळ्यार आमची जिणी देवातय आनी पेल्यातय वा देवाच्या मोगांत वा सेवेन पेल्याच्या मोगांत आमी खर्चितना आमच्या बेसा प्रकार आपोवण्या प्रकार खंडीत सर्गींचे राज आमचें जाता पूण आमच्यान तें जोडूंक जावचें ना पूण देवाच्या आदारान आनी कृपेन खंडीत जाता देखून देव आमकां आपयता तशी कृपा आदार घेवन आमी सर्गींच्या राजांत जियोंक आज पळया पयल्या वचपान मोइजे देवान विंचुल्लो एक मुखेली त्या इस्रायल प्रजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटका दिवंक जांबरो तो एक खुणीगार खून करन धांवसो मनीस म्हूण देवान आपयलेलो ताच्या आपोवण्याक ताणें पाळो दिवन देवाचो आदार कृपा घेवन मुखार वता आसतना आज आमी पळयता ताच्या मुखामळ सयत परजळटलें म्हणून आनी ताचे मुखामळ इतलें परजळटलें कित्याक देवाक तो मेळटालो देवाचो आदार घेवन तो जियेतालो आनी ह्या लोकांक फुडें व्हरतलो आमचें जिवीत खंडीत परजळटलें रुपांतर जातलें केदाळा तें देवाच्या कृपेन वा आदारान मात्र देखून आमी दिसपडतें येता वा मागता जावं आराधन जावं मिसाचें बलिदान जावं आमी करसूनसो इल्लोसो वेळ दिसासो सुमयासोवें हें सगळें आमच्या आदाराक दिसपडत्या जिविताक ह्या संवसारांत समाधानान जियोवचें नितीन जियोवचें आज कश्टांचें जालां पूण देवाच्या आदारान जाता कृपेन जाता देव ती कृपा आमकां दिता आनी ह्या बलिदानांतच आमकां मेळटा आमी म्हळें आज आमी भगवान देवदूताचें मीस काडया म्हणून कित्याक देवदूत जांबरो आमची ती ल्हान मागणी जी आमी करता राखण बडवे आमकां आसात देवदूत आसात देवदूत म्हळ्यार खाली आंच बडवे मात्र न्ही थोडे मनीस व्यक्ती आमच्या आदाराक येतात आमच्या कश्टांत आमच्या गरजेन ते सकड देवाचे दूत जातात देखून आज देवाक अर्घां दिवया असलें आमच्या जिवितांत आमकां जाता
देव आमच्या आदाराक येता कृपा दिता देखून ह्या संवसारांत आमी देवा खातीर पेल्या खातीर बरें कर जियोंक जाता ती कृपा सुमी आमकां दिव आनी आमचे थंय चड आनी चड ताच्या कृपेन आदारान आमी देवाच्या रासा खातीर देवाक आनी पेल्याक सेवा आनी मोग करून जियोंक आमकां फावो करूं आमेन. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सरदेणी घेऊन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मनी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी स्वीकार कर मोगल बापा आमकां सर्पिता तुका पुण्या वायना सवे घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नेक्या पयस विजा दबार सगळे स्फोर मांगी महिमेवोन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमी तुका समर्पिता तो वाकरनेचो यज्ञ देवदूतांच्या मनी अर्पणान तुजे मुखार पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटोवणी परमळी दुंपा बरी तुजे मुखार सदांच सडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो जे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाकणतना तुजी महिमा आमी वाकणता कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलोलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे महिमे संतोषा वयर सरगार हिसोब नातलो देवदूतांचो दळबार तांचे संगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या दडून इंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्यानी ससनी कररचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेज मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गोट परगटुया तुझ्या कोर्सानी पुनर्जीवन पोनावरी तुवे आमकां सोडयनाय सोमलिया संवसाराच्या सोडवोंक नारा आमची सोडवोन कर. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सौंड आनी सर्वची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची गुणरगत सेवतले आमा समेज सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जके वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मन वल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सर्गींच्या रासा खातीर जियोंक जाय अशी कृपा आनी आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता. म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुन्या जिवितांत सुस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान एकल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतान दुस्मन हाडटा त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां निवार. आमच्या कती बेसारांतली आमकां निवार आनी सोर आखांत आकलासांतली आमकां वाटय. इदारास वळखी पदवे आनी मायम तुजे ससनाच्या ससना एक घडीभर आमी शांती खातीर मागया. देवाचें राज आमचें थंय आमचें मदेंच आसा म्हणटा समे आमकां जाय अशी शांती आमच्या कुटुंबांत देशांत प्रत्येक तरान मानीपुरान आनी विविध राष्ट्रांनी शांती समाधान देवाचें राज स्थापन जावं म्हूण मागया. समयान जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दंडतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया.
देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. Sumyan Jesu Krista तुझी कुडून रगत आम्ही संगत आम तिमचेर झडती आणि कासाळी जाम तुझ्या काकुलतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेने वकात दी. भाव भयणीनो, पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां ताच्या रासा खातीर जियोंक कृपा दिता तो. देवाची श्री संसाराचे पाप करता ती श्रीच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हणजे म्हाका फावना तुज्या उतरान भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची गीत नंबर E4 549. काळजा रावो कायल्या मोगाळ जेजू मोजा तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता. तुझे संगी रावता तुझे संगी चलता तुझे सर्वे मेटा काढता तुझी उतरां पाळता तुझे थंय जियेता. जेजू तुजो हांव मोग करता. काळजान रावो कायल्या मोगाळ जेजू मोजा तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, सर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गटायेन सर्गींच्या राजाच्या मार्गार आमी थिरायन फुडें वचूं. तुजे दूत आमकां जतनायेन राखो म्हणून आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर F4 554 पेज नंबर 64. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सौम्या अर्गां दिव्या देण्या पासो ताच्या मोगा पासो वर्त्या उपकार तासो बाबुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्नां अनवारांनी राखून व्हरता. सतांनी ती जियेवंक आदार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजां दिनवाशी मोना सौम्या अर्गां दिव्या पासो ताच्या मोगा पासो वर्त्या कारता सो बाबुड्या.